डिफेक्शन म्हणजे कितें, जो इलेक्ट जाता एका पार्टीचेर आनी लोकांक विचारनासतना तो दुसरे पार्टीन वयता, हेका आमी डिफेक्शन म्हणटा. तूं जर परत लोकां कडेन वयता आनी परत लोक जर तुका इलेक्ट करता, दॅट इज डिफरंट इश्यू. तूं एक सिंबॉलाचेर इलेक्ट जाता. आयज पयलीं 10 गेले मागीर 8 गेले. हे काँग्रेस सिंबॉलाचेर इलेक्ट जाल्ले आनी तेजे नंतर तांचो सिंबॉल चेंज जावन कमळ जालो. ही लोकांची फटवणूक न्ही. रिजायन जावन गेल्ले ते डिफेक्शन म्हणना तुम्ही. तूं जर परत लोकां कडेन वचोन हें करता, पूण आमी तांकांय घेवपाची ना. जाल्यार तुमी ते रोखडेच हे करतले, ट्विस्ट दितले की तांकां घेवपाची तयार जाल्ले सो बेसिकली जो लोकांचो कळ कितें आसा, आमकां फटोवन गेले, आमी तुमकां इलेक्ट केले आनी आमकां तुमी फटयल्यान तुमकां व्हरोन विकले, आमची मताचे तुमी व्हरोन पयशे केले. हो लोकांचो एक राग आसा. तो राग आमी डिसिजनान कन्वर्ट केला. पूण ते कॅन्डिडेट लास्ट रिजायन जावन गेले, सोपतेय गेलो रिजायन जावन. विश्वजीत आमी डिफेक्टर म्हणपाक शकना, पूण विश्वजीत आमी परत घेवपाकूय शकना. कारण गोंयचें जे डिस्ट्रक्शन जे चल्लां तो विश्वजीत तेजो कॅप्टन न्ही. पूण आतां लास्ट टायम तुमी बीजेपींतले कॅन्डिडेटांक टिकेट दिल्ली, सो हे फावट फुडल्या इलेक्शनाक तशेंच तुमी दितले आनी मागीर ते परत बीजेपीन गेले म्हणटच ताका तुमी डिफेक्टेड कशें म्हणूंक शकता. आतां फॉर एक्झाम्पल मायकल लोबो तो बीजेपीन आहलो, सो तो काँग्रेसान तुमी ताका तिकेट दिली आनी तो परत बीजेपीन गेलो. मायकल लोबो आनी तेजे बायलेक जी तिकेट दिवपाची डिसिजन जाल्ली, म्हाका दिसता ती आमची चूक जाली.